दांडोसवाड्या वयल्या रस्त्याचो धूप जाला। पावसात तर ह्या रस्त्यार उदक साठोवन उरता। येरादारी करप्यांक त्रास जातात। पंचायतीन गटरां उसपुपाक जाय आसली, पूण तशें जालें ना। आता ह्या मार्गार पेवर्स घालपाचें काम चल्ला। गटरां निवळ करिनासतना पेवर्स घालून कितें फायदो? पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। हे चलता ते काम ते पेवर्स घालता, कारण हांगासर हांव आतां लागीं दोपारभर भितर आसा, जवळ जवळ दोपारभर भितर आसा। तुम्ही पळोवंक शकता आणि हो वयर कितलोसोच ऊंच काडलेलो आसा आणि हांगासर फातर बी लावन हे फिलिंग करून आता हांगासर हांगासर इतले फ्लडिंग जाताले, जवळ जवळ 100 मीटर सारखे फ्लडिंग जाताले आणि कोणाकच येवपाक वचपाक मेळनासलें। खंय व्हडलो व्हणो आसा हे कळनासलें। हांगासर कितलेशेच एक्सिडंट जाताले, कोण कोणाक पळयनासलेलो, कारण पडल्या उपरांत तो सारको भितर न्हिसतालो, गाडी सुद्दां दिसनासलेली, इतलें उदक हांगा भरता। आनी म्हाज्या फाटल्यान जे आसा ते गटर्स म्हाका दिसता खंयच सारके म्हाका दिसता साफ जावंक ना ह्या वार्डान। आमी आतां दांडोशी ह्या वार्डान आसा, पेवर्स घालता, खंयचेच गटर साफ केल्ले नासल्या कारणान हे फाटलो जो इन्सिडंट जालो उदकाचो तो तेका लागून जालो। मांद्रेच्यो विविध समस्या आमदार जी दारोरकराचे नदरेक हाडून दिवपाचो यत्न गोवा 365 केलो। ताजेर आयकात थळाव्या आमदाराची प्रतिक्रिया। डेफिनेटली करता। आता तुम्ही म्हटलं मिशीन आहा, मिशीन खंय दिसना म्हणून। आता इशू कितें आहा, मिशीन जर हाडलें जाल्यार एंटायर पॉटहोल्स काडपाक जाल्यार एक पॉटहोला कडे 2 पॉटहोला काडू शकना। आमी ऑलरेडी एंटायर लिस्ट दिला पॉटहोल्साचे आनी तशें आमी मिशीनूय मागला। सो आतां वाटेचेर हांवेनूय पळयलां येताना मांद्र्याक आमच्या आस्का वाड्यार व्हडलो सारको खड्डो कहो जाला मदीं, सारको डेंजरस बरोबर। सो तो इमिजिएटली तेचे ते धाडल्या डिटेल्स, आमी सगळे पॉटहोल्साचे डिटेल्स धाडल्यात आनी इमिजिएटली जाता ते ह्या 8-10 दिसांनी मिशीन येवन पॉटहोल्स क्लियर करून उडयत। सो चवथी पयली मॅक्झिमम आमचे खंयचे जे मेजर रोड्स डॅमेज जाल्यात ते चवथी पयली क्लियर करपाचो आमचो करून प्रयत्न आसा। दांडोसवाडा एका जाग्यार अशें आसा की गटर आसा तेचेरच एकट्यान दुरीग घातलेलो आसा आणि ना कोण पंचायत पळयना, ना MLA पळयना अशें लोक म्हणटा। तेचेर एज ए MLA आता तूं म्हाका सांग, जेन्ना रस्त्यार दुरीग घालतात ते कन्स्ट्रक्शन बीन सगळे आहा पळय ते म्हणजे इन्स्पेक्शनाक वयता पंचायत। सो पंचायती तेचेर लक्ष दिवंक जाय पयली फर्स्ट थींग। आता सगळेच जर आमदार करूंक जाल्यार उदाहरण दिता, फाटल्या ते दिसांनी आगारवाड्याक गाय मेली, एक्सिडंटान गाय रस्त्यार पडलेली मेली। थंयसरले लोक म्हाका फोन करता ती गाय काड म्हणून। सो आतां तुमी सांगा आमदार आतां गायी काडूंक भोंवतलो? हे बारीक बारीक गोष्टी आहा, ताका लोकल बॉडी आहा तेंच्यांनी काम करप, तांकां फंड्स मेळटात, सगळे करतात। सो तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय हेचेर। आता मेजर इशू म्हाज्या नोटिसान येयलो, जर खंयची पंचायत जर कांय एक्शन घेयना, काम करना, म्हाज्या नोटिसान डेफिनेटली म्हाज्या लेवलीचेर गव्हर्मेंट सोडून पर्सनल लेवलीचेर सुद्दां हांव हेल्प करपाक वयता। पूण जर प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा आनी ती सारकी बंद केल्यात, म्हणजे रोडूच ब्लॉक केला वा गटर ब्लॉक केला, रस्त्यार येयले, सो ह्यो विशय आतां आमी डिमार्केशनाक मागला। म्हणजे एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सीचे रोड डिमार्केशन, रोड एक्विजिशन जाला पळय ते PW ऑलरेडी चालू आहा सगळें। सो डिमार्केशन मागला, डिमार्केशन नेसेसरी एक्शन आमी घेतली। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।